लो काम हवा दिसता ते कितलो तेप जालो नोव्हेंबराच्यान ते इतको ट्रॅफिक कंजेशन जाता पुलीस नासता कोण नासता ते थंय सिवेज लायन हे चालू करपाचें एक मुख्य कारण म्हणटा तें एलिवेटेड कॉरिडोर येता आनी एलिवेटेड कॉरिडोर जेन्ना काम स्टार्ट जातलें तेन्ना चोगम रोड हांगा आनी कांयच काम करूंक आमकां मेळचें ना सो तेका लागून तेंच्यांनी इनिशिएट तें काम बेगींतल्या बेगीन केलेलें आनी एक कमी टायमा भितर ते कंप्लीट करतले म्हणून तांकां मातसो थोडो टायम सुबेज लागला नो डावट भितर पूण RD स्कुला कडेनूय ते पायपलायन घालता तेन्ना सामकें ट्रॅफिक जें आसा हें जाम जायत आसा आमी तो प्रश्न तेंचे कडेन मांडला आनी ते बेगींतले बेगीन तांकां कंप्लीट करूंक लायला फक्त कळपाक लागून सांगता ही जी सिवेज लायन येता ही फक्त पर्वरीक न्ही जाल्यार ही सगळ्यांक येता ही आमच्या पिल्यांच्या गांवांक सुद्दां मेन सगळें वचून ताका कनेक्ट जातलें फक्त ही स्ट्रेट आमी कंप्लीट करता कित्याक लागून पयलीं की एलिवेटेड कॉरिडोर जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना ह्या वाठारांक आनी आमकां कसलोच हात लावंक मेळचो ना सो ताका लागून तें आसा आनी थोडे दिसांनी पावर लायन येवपाची आसा सांगोळडाक लागून ती बेगींतल्या बेगीन आमी करूंक लायल्या सो तुमी सांगलां तशें हांव तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की पीक आवर्स जेन्ना आसता तेन्ना हें काम बंद दवरचें म्हणून राती बीन तेंच्यांनी हें काम चालू करचें म्हणून एक्चुली मेजर तेंचें हें कंप्लीट जालेलें आसा एक थोडो स्ट्रेच आसा हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन तांणी कंप्लीट करपाचें पूण हें म्हाका सांग सिवेजीचें काम आसा पळय तेका जॉयंट आसा पळय जॉयनींग तेका परतून आमी खणटले काय तेवूय काम चालू केलां कित्याक ते ना ताका मदीं मदीं पिट्स आहात ते पिट्स कॉन्क्रिटान बांदचे पडटात धाकट्यो टँकी कश्यो त्यो सो तेका लागून मातसो तांकां टायम लागता सो हें पूण पळोवंक गेलो जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन हे वयलो वाठार जो आसा चोगम हो बरो तेंच्यांनी फास्ट काबार केलेले फक्त फुडें ट्रॅफीक चड आसल्या कारणान आनी रस्तो अशी आसल्या कारणान थोडो टायम लागलो पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या परते की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी काम करचें म्हणून आनी म्हाका दिसता तें काम आतां हें RD स्कुला कडलें जर जालें जाल्यार तें कंप्लीट जातलें ना ना ते न्ही कितें परतून मागीर तांकां रस्तो खणून वाट एक चॅनल घेवचें पडटा कनेक्शना खातीर ते तेंच्यांनी खोडून पयलींच पायपलायन घालून दवरल्या कित्याक नाजाल्यार फाल्यां परतून हॉटमिक्स जातकीर हे मेन पायप घातले काय ना काय चोगम रोडाचेर आनीक हात कशेंच लावचे ना फुडले 2 वर्सां तें काम आमकां कंप्लीट करपाक जाय एलिवेटेड कॉरिडोराचेर सो तें जायसर थंय आनी कांयच हात लावंक मेळचो ना सो तें मागीर तेज्या तें 2 वर्सां जावनूच ते उरलेले कितें कनेक्शन आहा ती चालू जातली सर त्याच प्रमाणे काल एक व्हिडिओ फ्लॅश जाता की खंय तरी श्रीपाद भवन जो एक हर्स व्हॅन दिल्ली ती हर्स व्हॅन खंय तरी 2 महिने पेंडींग आहा ते रजिस्ट्रेशन पासून जावंक ना आनी ती ज्या कामाक वापर जाता आजूच सध्या वापरूय जावंक ना कित्या खातीर फर्स्ट वॅन दिल्ली हांव मनाकाजांतल्यान आमच्या श्रीपाद भाऊ MPक देव बरें करूं म्हटलां म्हाका दिसता रजिस्ट्रेशन करपाक लागून तांकां कितें तरी एक डॉक्युमेंटाक थोडो टायम लागला पूण तुमी सांगलां तशें हो डॉक्युमेंट पंचायती कडेन रिक्वेस्ट केला बेगींतल्या बेगीन दिवन तो दोनी रजिस्टर करचें म्हणून 2 फर्स्ट वॅनी आसा एक निल्ला दिल्ली एक रेस मार्कस गांवाक दिल्ली फक्त आनी एक इश्यू जो आयला की ती धुल्ल्याल्या बीन तशें कांय ना फर्स्ट वॅन म्हणटा ती चुकूनच यूज जाता आनी तशीच ती यूज जावची सो तेका एक शेड घालपाचें आमी प्रोविजन केला पूण शेड घालपाक लागूनूय पंचायतीक एक प्रोसिजर आसता तो कंप्लीट करपाचो आसता आमी बेतीन गांवान एक शेड घातल्या थंय आमी एम्बुलन्स हाडून दवरूंक ट्राय करता फेरी पॉयंटा कडेन तशीच वेऱ्या ह्या एका हर्स वॅनाकूय आमी एक शेड प्रपोज केलेली आसा ती प्रपोजल पंचायतीच्या थ्रू घालून ताका एक 5 ते 6 म्हयने लागता सो हे कंप्लीट करून ताका आमी बरो जागो दवरतले करपाक लागून सेकंड जे रजिस्ट्रेशनाचें आसा ते हांवेनूय तांकां कॉल करून सांगला जर तें रजिस्ट्रेशन जावंक ना जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तें करचें म्हणून सो तो दोनी आसा तो इश्यू आमी सॉर्ट आवट करतले सर त्याच प्रमाणे आमी पळयलां की 2 दिसां पयलीं गिरी वाठारांत एक जो सर्कला कडेन फ्लायओवराच्या कामा खातीर सॉयल टेस्टिंगा खातीर जे फोडले गेलो रस्तो पूण जेन्ना आमी तेंच्या कडेन इन्क्वायरी केली तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी मारला सॉयल टेस्टिंगा खातीर ते रॉंग जाग्यार मारलेले आसा सो जेन्ना काम करता तेन्ना प्रॉपर प्लॅन आसता सर्वे प्लॅन आसता तेंच्या कडेन 100% मान्य करता की जेन्ना सॉयल टेस्टिंग करता जाल्यार तांकां खबर आसपाक जाय की तेंच्यांनी प्लॅन घेवपाक जाय की ताच्या पोंदाक पायपलायन आसा काय पायपलायन तरी एक गजाल जाली खंय खंय इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आसता HT सो तेजेर जर तुवें ते पंक्चर जालो आसा थंयच तो सामको जो ओळपान वयतलो म्हणटा पळय तसो फुडें हें सॉयल टेस्टिंग जाताना तेंच्यांनी केअर घेवपाक जाय की PWDची लायन खंय आसा ती आनी पावर लायन खंय आसा ती तांकां तें सोंपें तेंच्यांनी ती फोडली आनी गेली पूण प्रॉब्लम कितें जाता जे ते फोडलेले पायप्स रिपेर करपाक लागून टायम वता तितून जे स्थायीक लोक जे लोकांक उदक आसता ते उदकाचे त्रास जातात आनी तांकां लागून तेंचे एक बारीक मिस्टेकी लागून हे लोकांक भोगचे पडटात त्रास सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आनी एकदां आनी हांव ते रेजूय करतलो इनफॅक्ट हांव ते एसेंब्लीनूय रेज करतलो की अशें मिस्टेक आनीक जावंक फावना उदकाची जालीच पूण पावर लायन बीन चुकून खंय पंक्चर जाली जाल्यार आनीक ते म्हणजे एक हादसो व्हडलो थंय जातलो सो तेंच्यांनी गरज आसा की हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी सारकें प्रॉपर प्लॅन करून ते सॉयल टेस्टिंग जावं
आनीक तांकां कितें लागतलें हें करपाचें. सो त्याच प्रमाणे जेन्ना फाटल्या टायमार गिरी वाठारांत जेन्ना अशीच पायपलायन फुटलेली आनी 8-9 म्हयने जे डांबरीकरण जावंक जाय आसलें रस्त्याचें तें डांबरीकरण जावंकूय ना आनी लोकांक त्रास जातले, एक्सिडंटूय जातले. शेवट आतां खंय तरी 9-10 म्हयन्यांनी आतां तेजें डांबरीकरण जाल्लें. अशेंच परत ह्या हेचेर जायत जाल्यार ना हांव ते कंटिन्यू फॉलोअप करून बेगींतल्या बेगीन करून घेता. लास्ट टायम मनसुनाच्या कारणान मातसो थोडो टायम गेलो आनी एक हॉट मिक्सिंग जावपाची डेट जी आसा ती मनसुनान ते करूंक शकनासलेले, सो ताका लागून ती फुडें फुडें वचत रावली. पूण ह्या फावटी हांव अश्योर करता तुमकां की ती बेगींतल्या बेगीन हांव करून घेता. थँक्यू. धन्यवाद.